माझे नाव माझे नाव चंद्रावती गावकर. चंद्रावती गावचा. हय. नमस्कार, येवकार तुमकां आणि पासे कार्यावळीन आमी तुमकां वेगवेगळ्या जाग्यांचेर व्हरता आणि सध्या आमी पाविल्ले आसा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी. नेत्रावळी अभयारण्यान इतले वॉटरफॉल्स आसा की तुमी वचत जाल्यार दर एक 5 किलोमिटराचेर तुमकां एक वॉटरफॉल मेळटा, धबधबो मेळटा. इनफॅक्ट कांय धबधबे आसा ते फामाद आसा, जशे मैनापी म्हूण फामाद आसा, बाकीचे धबधबे फामाद आसा, पूण असे खुबशे धबधबे आसा जे फामाद ना. आणि त्या धबधब्यांचेरूय तितलेच बरेपणेन उदक पडटा आणि तितलेच एट्रॅक्शन आसता जितले बाकीच्या धबधब्यांचेर आसा. आमी सद्या आसा भाटी वॉटरफॉलाचेर आणि सगळ्यात बरी गजाल म्हणजे ह्या वॉटरफॉला कडेन ह्या धबधब्याचेर येवपा खातीर तुमकां एक फॉरेस्टाची गेट लागता आणि थंय तुमी 100 रुपया पर एडल्ट चार्ज पे करूनच येवचें पडटा, जो रेवेन्यू स्टेट गव्हर्मेंटाक वता आणि जो रेवेन्यू वापरून हांगा धबधब्याचे ते मेंटेनन्स करता. तर आमी सद्या येयल्ले आसा भाटी वॉटरफॉल, जे सांग्यार नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीन आसा, जे सांगेच्यान तुमकां परत एकदां आमी सदांच कशें येवप ते पयलीं सांगता. सो सांगेच्यान मातशें फुडें आयले जाल्यार नेत्रावळी वता तो रस्तो धरपाचो आणि वाटेर तुमकां एक फॉरेस्ट चॅकपोस्ट दिश्टी पडटलें. थंयच्यान तुमी भितर सरपाचें आणि भाटी धबधब्याचेर वचपाचें. सध्या सुमार 500 मिटर चलचें पडटा आणि ताजे उपरांत वॉटरफॉल मेळटा. आमच्या फाटल्यान गांवचे भुरगे आसा, पूण ते म्हणटा की आपूण उलोवपा मातशें लजता. सो हे सगळे भुरगे इस्कॉलान वता. वो 12वेक, 10वेक मरे तूं, तो 10वेक, 7वेक, ते IT प्रमाणे रावले आणि तूं 5थाक. सो युनियन हायस्कुलान शिकता. ताजे टिचरींनी बी ताका पळोवचो आणि ताका एनकरेज करचो, कारण तो जंगलान बिंगलान भोवून वॉटरफॉल बी पळयता. आज सुटी आसा, सो टिचरी आयतार दिसा हे शूट करता आमी. सो तेणे इस्कॉल बी बंक करूं ना. सो आमकां व्हरता मरे दाखोवपाक. आं, हेका नांव कितें धबधब्याचें? भाटी धबधबो. चड व्हडलो आसा, वयल्यान पडटा. हां, मातसो वयल्यान पडटा आणि थंय ह्याच वाटेन वचपाचो. रस्त्यारसून लेफ्टान घेवन वचत रावपाचें. कितलो? वाल्किनी 3 नंबर. वाल्किनी 3 नंबर. ह्या धबधब्याचें नांव वाल्किनी 3 नंबर भाटी. आणि हो पावसानूच आसता. गिमान सुकता काय मातसो मातसो पडटा? गिमान सुकता. या व्हरता मरे. ओके. तर आमी वतले आमचे लोकल जे भुरगे आसा तांचे बरोबर, कारण हांगा वाट सुद्दां बिजी तरी पूण ते आसा तेन्ना बरें पडटा, कारण ते हांगा येत आसता आणि ते हांगचे लोकल आशिल्ल्या कारणान फायदो पडटा. सो ह्या धबधब्यार वतना जी वाट आसा ती चड इंट्रस्टींग आसा. धबधबो कसो आसता ते आमकां आजून खबर ना, पूण धबधब्यार वतना वाट आसा ती इंट्रस्टींग आसा. आनी जशें तुमकां खबर आसा आमचे बरोबर हे सगळे भुरगे, हो व्हाळ फक्त पावसान दिसता. हय, थंड उदक सारकें. हय, आनी तुमी हांगा खेळपा येता, चुकोन येता. मातशें मोठ्यान जाल्यार तूं फक्त हय म्हणटा, हांव गाराणे घातलेले भशेन. ओके. अभिषेक, यश, परेश, ओंकार आणि दक्ष
हे सध्या आमचे बरोबर वयर येतले आणि धबधबो दाखयतले. सो बाकीचे लोकूय वतना दिश्टी पडटा. सो सगळ्यांक विनवणी इतलीच की धबधब्यार येता आसतना प्लास्टीक पिशवी बी हाडप ना, घाण करप ना न्ही. आमी काय हाडूंक ना न्ही. चल या मरे आमी. सो फायनली आमी सुमार 500 मीटर ट्रॅव्हल करून पावले आसा धबधब्याचेर. हांगा येतना वाटूच इतली सुंदर आसा. कितले व्हाळ लागले रे आमकां? 2 व्हाळ लागले. व्हाळ म्हळ्यार व्हडलो डीप ना, असो पांय घालून येवपाक मेळटा. आनी फायनली ज्या गजाली खातीर आमी वाट पळयताले ती सद्या पाविल्ली आसा. सो फायनली आमी पावले भाटी धबधब्याचेर. जशें तुमी पळयतात धबधबो हो ह्या फातरा वयल्यान उदक देंवता. दीस इज रायट इनसायड. हे सामकें नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या मदोमद आसा. खुबशे लोक येता हांगा आनी सगळ्यात बरें म्हणजे हांगा सरकारान तेजेर कंट्रोल दवरला. एक फी चार्ज करून एलाव करता, पूण इट इज वर्थ. कारण फायनली हे मॅनर आमी म्हणटा तशें दृश्य पळयतलो जाल्यार 100 रुपया कांय न्ही. फुडें आनी डिटेल्स सांगतले. सद्या पळया धबधबो हो भाटी धबधबो वयल्यान पडटा. पावसान एक्टीव आसता आनी ह्या धबधब्याचेर येतना तुमकां 2 व्हाळ क्रॉस करून येवचें पडटा. ते बी व्हडले डीप अशे व्हाळ न्ही, असो येवपाक शकता. तुमकां सजेशन्स आसा की कोण जाणटी आसा आनी तांकां चलपाक जायना जाल्यार घडये घेवन येवं नाका, तांकां डिफिकल्ट जातली. भुरगे येवपाक शकता जाय तितले. जाणट्यांक मातशें चलून येवचें पडटा. तितलेच त्रास आसा. पुणून हांगा येतगर सगळे त्रासशे दिसना. कारण हांगा जो व्यू आसा तो वन ऑफ द बेस्ट व्यूज एंड वन ऑफ द बेस्ट वॉटरफॉल्स ऑफ गोवा. रायट इनसायड नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरी. इट इज भाटी धबधबो. धबधब्याचेर पयलीं लोक येताले पयलीं पासून. हय म्हणून कोण तापयना, हात तापयता. आतां तापयता. हय कित्याक तापयता? हांगा ती खंयची भुरगीं येता मरे आनीक मस्तीपण करता. मस्तीपणां करता म्हणून. हय ते सोऱ्या बाटल्यो बी उडयता म्हणून. हय हय. पूण हो आतां पावस सोंपलो की हो धबधबो सोंपलो. हय हांगा सान उदक आमी हांगा नुस्तीं व्हरता कुल्ल्यो. आनी कुल्ल्यो मेळटा. हां आमी हांगा ना. तुजें गांवचें नांव कितें? 2 नंबर. वाळलंकिणी. वाळकिनी 2 नंबर. वाळकिणी 2 नंबर. हांगा कितें कुल्ल्यो मेळटाल्यो? हय नुस्तीं मेळटा अजुनूय. हय. पावसानूच काय हरशीं बी? मागीर पावस वयतरी म्हणून मेळटा गिमा. हांगा येता. हय हाजे. आमी येता हांगा. तुजें नांव कितें? आं म्हाजें नांव चंद्रावती गांवकर. चंद्रावती गांवकार. हय. तूं मागीर हांगा खूब वर्सां हांगा लग्न जावन हांगा आसा तूं. हय. आनी लग्ना पयलीं खंयची? विलियन. विलियन. थंयच्यान लग्न करून हांगा दिल्या तुका. हाजे. बरें. सो फायनली आमी पासय हांगा सोंपयता. तुमकां कांय मेमोरेबल व्हिडियोज दवरून किंवा मेमोरेबल पिक्चर्स दवरून तुमच्या मतीन हाज्या फुडें केन्नाय नेतुर्ले येता आसतना ह्या धबधब्याक जरूर भेट दिया. आनी हांगा येतना प्लीज प्लास्टीक सोरो बिरो कांय हाडूं नाका. रिकाम्या हातीन येया. न्ही रिकाम्या हातीन या. हां रिकाम्या हातीन या.
कारण गांवचे लोक म्हणटा हांगा निवड दवरपाक जाय हय न्ही कारण आमच्या फ्युचर जनरेशनाकूय फुडल्या पिळगेकूय हो धबधबो पळोवपाचो आसा आनी तसोच उरपाक जाय बरें हांगा तुमी प्लास्टीक चुकून घेवन आयला जाल्यार सुद्दां हांगा पोतयो दवरलेल्यो आसा सारकें मरे हां ओके आनी हांकां आमी घेतल्या कारण हे फ्युचर जनरेशन आसा ह्या गांवचे जाणी हो धबधबो जतनाय करून दवरलो जाल्यार ह्या जनरेशना कडल्यान फुडल्या जनरेशना कडेन पावतलो सो तुमी पळयतात पासय तुमी भाटी धबधब्याचेर येया कारण तुमकां गोंयकारांक गोंय आपयता कारण जो मेरेन तुमी स्वता गोंय पळयना तो मेरेन तुमी गोंयान आसुनूय तुमी खुबश्यो गजाली पळोवन आशिल्ल्या भशेन जाता सो पळयत रावत पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com चॅनल पार्टनर्स RDX and production partners are goabyland.com. Keep watching it.